नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीक तुमचं सगळे येवकार. 6 ऑगस्ट हो सगळ्या जगा खातीर एक सामको म्हत्वाचो दीस. 6 ऑगस्ट 1945 ह्या दिसा जपानाचेर अमेरिकेन पयलो एटम बॉम्ब घाल्लो हिरोशिमा हाजेर, आनी ताका लागून थंय जे त्या बॉम्ब जाता पडटकीर लाखांनी लोक मेले. आनीक ह्या जे हातूंत जे मेल्ले तांकां आर्गां ओंपपा खातीर सगळें जग 6 ऑगस्ट हो हिरोशिमा डे म्हणून पाळटात. आनीक मेन तातूंतल्यान की असलो हो विध्वंस जेन्ना ह्या एटम बॉम्बाक लागून पातळ्ळो, आनीक हो विध्वंस कसो ना करप जगांतल्यान, आनीक जगाक परत शांती कशी हाडप ह्या खातीर हो दीस खेरीतपणान मनयतात. आनीक ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आमचे कडेन चर्चा करपाक आसात ते विकास बाब देसाय. विकास बाब येवकार तुका. विकास बाबाची वळख करून दिवपाची जाल्यार ते खरे वेवसायान इंजिनियर. म्हाका दिसता तुमची इंजिनियरींग फकत वेवसायाक पुरतें, बाकीचे जर पळयलें जाल्यार यू आर अबाव दॅन द इंजिनियर. म्हणजे ते बरे पैकी एक अभ्यासक, बरे बरोवपी, तांकां मेन सगळ्याकय व्हडलो तांचे आनीक जर युद्धशास्त्र म्हणटा तो तांचो आवडीचो विशय. सो ते मागीर मराठ्याचें युद्धशास्त्र धरून बाकीचे सगळे वर्ल्ड वॉरांतले पसून धरून सगळें युद्धशास्त्र कशें, मागीर ते कशें तातूंत बदल कशें जाले हाजेर तांचो अभ्यास आसा. सो विकास बाब, म्हाका ह्या हिरोशिमा डेच्या हाका लागून तुमकां आपोवचेंच दिसलें. सो म्हाका एक पॉयंट सांगे, एकंदरच हो एटम बॉम्ब म्हणटा तो प्रकार किंवा विचार आयलो खंयच्यान? पहिली गोष्ट म्हणजे 1905 हय अल्बर्ट आयन्स्टायन नावाचो जो सायंटिस्ट आहा ताणें एक थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी नावाची एक थिअरी प्रसिद्ध केली. ओके. आणि प्रकाशाचो वेग आणि एनर्जी हाजो संबंध ताणें इस्टाब्लिश करपाचो प्रयत्न केलो. पण तागे ती थिअरी इतली किचकट आनी इतली हुशार, इतली उंच आसली, उंच लेवलाची, की अनेकाक ती समजल ना. युनिव्हर्सिटीन सुद्दां ती पयली नापसंत केली आनी ताका कळयलें की तुगे थिअरी जी आसा ती फिजिक्सच्या हातूंत बसना, व्याख्यांक बसना, आनी ताका ते नाकारले ताजे. तागेले जे ताणी जो फॉर्म्युला E=mc², सी म्हणल्यार प्रकाशाच्या वेगाचो वर्ग, तातूंतल्यान हे कल्पना तयार जाली की अशें केलें जाल्यार एक एटम बॉम्ब तयार जावपाक शकता म्हणून. म्हणटकीर जालें कितें, जेन्ना 1939 वॉर सुरू जालें, सेकंड वर्ल्ड वॉर सुरू जालें, आनी करता करता पयलीं कितें जाल्लें, पयलीं वॉर जें जाल्लें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, त्या फर्स्ट वॉराक विमानाचो वापर करताले, पूण तातूंतल्यान बॉम्ब घालनासले. विमानान वचप आनी फार मारप, आर्माची फार मारप. मागीर सेकंड वर्ल्ड वॉराक विमानांतल्यान बॉम्ब घालपाक लागले. विमानांतल्यान बॉम्ब घालता घालता ते जगाक इंग्लंड वगैरे अमेरिका भितर सरल्यान ते जागतीक स्वरुपाचे जाले. आनी जागतीक स्वरुपाचे जातकीर ताका वेगवेगळ्या देशांतल्यान जे वेगवेगळे कितें संशोधन जाल्लें तातूंतल्यान बॉम्ब निर्मिती जाली. आनी अखेरीस जेन्ना जर्मनीचो हिटलर जेन्ना कळ्ळें, हाका कळ्ळें, आयन्स्टायनाक कळ्ळें की तो बॉम्ब एटम बॉम्ब तयार करपाच्या तयारीक लागला आनी तो तयार करता, तेन्ना अल्बर्ट आयन्स्टायनान एक पत्र बरयलें अमेरिकेच्या अध्यक्षाक रुझवेल्टाक की तो असो बॉम्ब तयार करता आनी तुमी कितें तरी तयारी करूंक जाय. म्हणटकीर अमेरिकेच्या अध्यक्षान तेन्ना ह्या एटम बॉम्ब तयार करपा खातीर कितें तयारी करची पडटली ह्या खातीर एक कमिटी अपॉइंट केली. सो सुरवातेक अशें की अमेरिकेक भंय आशिल्लो की जर्मनी आपल्याचेर बॉम्ब घालतली म्हणून, एटम बॉम्ब घालतली आनी आपल्याक काबार करतली, भंय आशिल्लो. सो फुडें अमेरिकेन प्रोजेक्ट हातांत घेतलो. अमेरिकेन तो प्रोजेक्ट हातांत घेतलो आनीक एक कमिटी नेमली. आनीक अत्यंत गोपनीय अशें तें काम आसल्यान
1,30,000 लोकांची ताणी नेमणूक केली. हे सगळे लोकांक खबर नाशिल्लें आपूण कितें करता तें आनी आपल्या कडेन कितें काम आसता. कितल्याच जाणां तरी जवळ पीस मिल तांकां हे पार्टूय करपाचो हो पार्टूय करपाचो पार्ट करपाचें थोड्यांक तरी मिसलीड करपा खातीर वेगवेगळी कामां दिल्ली. आनी लँग्वेज जी आसा ती अमेरिकन लँग्वेज वापरना. अमेरिकेंतले पळय जे नेटिव्ह लोक आसतले त्या नेटिव्ह लोकांची लँग्वेज ताणें वापरपाक सुरवात केली आनी तातूंतल्यान हें संशोधन सुरू जालें. आनी मॅनहॅटन प्रोजेक्ट म्हूण ताणें एक तयार केलो की हातूंतल्यान संशोधन करून एटम बॉम्ब कसो तयार करपाचो तें. सो एक म्हाका हो केलो आमचे म्हणजे सुरवात जाली जर्मनींतल्यान सुरवात जाली तयार केलो अमेरिकेन. हय. सो निमाणे कडेन ध्येय आसतना की तो पर्यंत जेन्ना आमचो एटम बॉम्ब वापर जालो तो मेरेन हिटलर संवसाराक अंतरीत ना. 30 एप्रील 1945 हिटलरान आत्महत्या केली आनी बॉम्बिंग जाला ऑगस्टाक 6 ऑगस्ट. हिटलर तेन्ना नासलो आनी जर्मनी कडेन तेन्ना कांय नासलें. पण जपानाचेर हो घालपाचो प्रसंग आयलो कित्याक काय म्हणून बॉम्ब जपानाचेर घालपाचो प्रसंग कित्याक? जपानान पयलीं पर्ल हार्बराचेर अटॅक केल्लो अमेरिकेच्या आनी तातूंतल्यान हें सगळें सुरू जालें. अमेरिकेक बदलो घेवचो पडलो. कितें पूण कॉन्फ्लिक्ट कित्याक जर्मनी आनी अमेरिकेचे मेजर कॉन्फ्लिक्ट कित्याक लागून आशिल्लें? सुपर पावर जावपाक सोदताले. अमेरिका सुपर पावर जावपाक सोदताले आनी जगाचे पॉलिटिक्स कंट्रोल करपाक सोदताले. तेच जपानाक आवडनासलें. हय. तातूंतल्यान हें सगळें सुरू जालें. तेन्ना आमच्या जपाना बरोबर बाकीचो आमचे सुभाषचंद्र बोस आशिल्लो हे आशिल्ले ते आशिल्ले. आमगे सुभाषचंद्र बोस जर्मनींतल्यान तेन्ना पाणबुडींतल्यान जपानाक गेलो आनी थंय ताणें कितें केल्लें की ज्या पूर्वेकडले आघाडीचेर जे सैनीक पकडले जपानाक ते सैनीक पकडून ताणें आपल्या ताब्यांत घेतले आनी तातूंतल्यान आझाद हिंद सैन्य तयार केलें. सो एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार हे एक जगांतले सुपर पावर कोण हे सिद्ध करपा खातीर सगळे देश वेगवेगळे देश एकमेका कडेन झगडटाले आनी तातूंतल्यान एक म्हणटा ते लास्ट डिमांड कडेन की विध्वंस म्हणजे कितें तो तातूंतल्यान दिसलो. तो 6 तारखेर आमच्या हिरोशिमाचेर बॉम्ब घालो 8 तारखेर नागासाकीचेर 9 तारखेर. सो हे जर हे केलें जाल्यार एक्झॅक्टली तो प्लॅन कसो आशिल्लो कसो प्लॅन केल्लो एक्झिक्युशन कशें आशिल्लें? ताणें 10 जागे सिलेक्ट केल्ले आनी ह्या 10 जाग्याचेर कितें जाल्लें की स्ट्रॅटेजीस करतालो कोण? अमेरिकेची ते जे कमिटी अपॉइंट केल्ली ती ठरयताली. तातूंत कांय राजकारणी आसले आनी तातूंत मिलिटरी मॅन आसले ते तांकां गायड करताले आनी बाकीचे एअरफोर्साचें काम आनी सायंटिस्टांचें काम आसलें बॉम्ब तयार करपाचें. एकाच वक्तून म्हणलें की हे 10 जागे सिलेक्ट केल्ले तर 10 जाग्यांतल्यान हिरोशिमाचेर हो बॉम्ब घालपाचो कित्याक पूण स्ट्रॅटेजिकली केलें? हे 10 जागे कित्याक लागून कशें सिलेक्ट केल्ले? ज्या कडेन युद्ध सामग्री तयार जाताली ज्या कडेन हाजी पयलीं बॉम्बिंग जालो ना आनी ज्या कडच्यान ही पॉलिटिकल आनी वॉराची डिसिजन घेतली जाताली ह्यो गोश्टी ते सिलेक्ट केल्ले. आनी विजिबिलिटी म्हणजे सकाळ फुडें जर बॉम्ब घातलो तर तेन्ना ढग कशें आसतले कितें आसतलें ते. हय ह्या वेळान ते जागे सिलेक्ट केल्ले. सो हिरोशिमा कित्याक लागून सिलेक्ट केलें म्हणटा? हिरोशिमा तातूंत पडटालें तातूंत पडटालें. हिरोशिमा स्ट्रॅटेजिकली कितें तो पयली स्वातीर येतलो पयली जाग्यार येतलो. हिरोशिमा पयली जाग्यार येतलो. आनीक एक ज्या खिणाक तो बॉम्ब घालो ताच्या पयलीं ह्या बॉम्बाचे इफेक्ट म्हणजे जाणां आसतलें अशें हे जातलो पण खरो इफेक्ट ह्या दिसा तो बॉम्ब पडलो तेन्ना दिसून आयलें. ताचे फाटोफाट 3 दिसांनी नागासाकीचेर बॉम्बार्डींग जालें. एक म्हणजे हाका लागून फकत हो बॉम्ब हिरोशिमा आनी नागासाकीचेर घाल्लो नाशिल्लो हो एक सगळे जगाचेर घाल्लो बॉम्ब आशिल्लो. करेक्ट. सो ताजे फाटले इफेक्ट कितें आशिल्ले काय ताजे फाटले इफेक्ट काय? पयली गोश्ट म्हणल्यार जे बॉम्ब वापरले तातूंक हे दोन्ही बॉम्ब वेगवेगळे. रेडियम युरेनियम वापरून केल्लो तो हिरोशिमाचेर आनी प्लुटोनियम वापरून केल्लो तो नागासाकीचेर. म्हणटकीर एक गोश्ट म्हणजे अशी की 1 किलो युरेनियम
जितली एनर्जी तयार करू शकता ती इतली एनर्जी की 25,000 टन कोळसो ओके बंद करतकीच जाता. 125. हय, इतली ती 25,000 टन कोळसो लासतकीर जितली एनर्जी जाता तितली ती. आणि हाजो इफेक्ट कितपत जातलो हाजो अंदाज ना, कित्याक हाजे पयलीं एक्सपिरियन्स ना न्ही. हय, म्हणटकीर हिरोशिमाचेर जेन्ना पळय बॉम्ब घातलो तेन्ना 4,000 डिग्री टेम्परेचर जाली आणि 40,000 लोक तेन्नाच मेले, त्या क्षणाक मेले. 70,000 लोक मागीर आनी कांय दिसांनी मेले आणि ताजे जे पडसाद आहा ते 75 वर्सां पर्यंत चल्ले म्हणजे रेडिएशन जावपाचें. ह्यामुळे अनेक गोष्टी बी जाल्यो की काही मनशांक एंटीबॉडीज तयार जाल्यो रेडिएशनाचेर, काही झाडांक एंटीबॉडीज तयार जाल्यो. त्या शिवाय जी भुरगीं आसलीं, जे भुरगीं आवयची पोटां आसले तांचेर रेडिएशनाचो इफेक्ट जावन ताजे कितलेशे वर्सां पर्यंत म्हळ्यार उदोड सांगला त्या प्रमाणे 75 वर्सां पर्यंत ताजे इफेक्ट जावपाक लागले. आणि मागीर हे लोकांक जेन्ना कळ्ळें, खुद्द जेन्ना ज्या एटम बॉम्बाचो जनक आसा पळय आयन्स्टायन ताका सुद्दां कळ्ळें की तो सुद्दां ताजेर मागीर हे न्हय हाजेर आयलो. पूण ज्या पायलटान जो बॉम्ब घातलो ताणें कसलेंच रिएक्शन दिलें ना आणि तो अनेक वर्सां जगलो. पूण जे सायंटिस्ट आशिल्ले ताणें थोड्यांनी 7 जाणांनी सुसायड केलें. हय, 7 जाणांनी सुसायड केलें. थोडे जाण पीस लविंग जाले आणि थोडे जाण म्हणपाक लागले हाजेर परमनंटली बंदी आसची. पूण कितें जालें, एक फावटी जेन्ना तें अस्त्र तयार जालें की त्या अस्त्राक मागीर स्पर्धा तयार जाली. तुमचे कडेन आसा, आमचे कडेन आसा तें आतां आमी तयार करया, आमी हातांत दवरया, तुमी केलें जाल्यार आमी वापरया, अशें ताजे अर्थ जालो. सो हे आतां आमी कित्याक आमी अशें म्हणटात की आमचे फाटले जे कितें आमी पळयलां, एक्सपिरियन्स केला, तातूंतल्यान आमी देख घेवन फुडें वचपाक जाय अशें सदांच सगळे आमच्या जाणटेल्यांक म्हणून दवरिल्लें. सो एटम बॉम्ब घाल्यार कितें डिवास्टेटींग इफेक्ट्स जातात ते जगान. जपानाचेर जेन्ना बॉम्ब पडले तेन्ना पळयले, तरी आसतना ताच्या फाटल्यान इतले विध्वंसकारी म्हणून जगान मानले. आनीक एक तातूंतल्या ताच्या फाटल्यान एक हे जालें कितें तें आमचें चेंज ऑफ थॉट्स जाले. मेन म्हणजे युद्धतंत्रच बदललें. हय, ताच्या फाटल्यान युद्धतंत्र पयलीं सामकें डायरेक्ट ऑन हाजेर ग्रावंडाचेर येवन झगडटाले. तातूंत फाटल्यान हे फाटल्यान म्हणजे तिसऱ्याकच वापरून हे करप. तिसऱ्याक स्पेशली सांगता जाल्यार अमेरिका आनी रशिया भितर चल्ले कोल्ड वॉर. करेक्ट. सो एक ह्या आनी एक जगाचे आमचे युद्धतंत्राचे हेच बदलले, युद्धतंत्र बदलले. आणि ह्या युद्धतंत्र बदलल्यान एक गोष्ट जाली की आमचे भितर जे हें आसा की म्हजे कडेन विपन आसा म्हणून तो करता, ताजे कडेन विपन आसा म्हणून तो करता आणि अशें कोल्ड वॉर तयार जालें. शेवटी युएनाक मदीं पडून इराणाचेर हें घालचें पडलें, कंडिशन. इवन ताणें आपली एक प्लॅन तयार केल्लो की हे आमचे जे वेपन्स आसात, अण्वस्त्रां आसात, ती फेज आउट करून ती कशी कमी करची, नष्ट करची हाजेर पसून हे केलें. पण फुडें जावूंक ना ती गजाल वेगळी. पण एक म्हाका सांगात की तुका युद्धतंत्रांतलो तूं अभ्यासक म्हणटा विचारता हांव, जेन्ना हे इफेक्ट कळ्ळे तरी आसतना प्रत्येक जाण अजुनूय एटम बॉम्ब करप ही आपली एक सामकी स्ट्रेंथ तरेन कित्याक अजुनूय हे करता काय म्हणून एक रेस जाली. रेसीक कितें जालें की अमक्या कडेन पाकिस्ताना कडेन एटम बॉम्ब तयार आसा जाल्यार आमचे कडेन तो तयार आसूं जाय हे विचार बळावले. आमचे कडेन 2 तयार जाले, आमचे कडेन विचार बळावले आणि त्यामुळे हे रेस थांबली ना. आतां ती घालप ना घालप हाजेर खूब विचार करचो पडटलो. कित्याक ताजे पासून विध्वंस कितें जाता हे पयलीं आमकां हिरोशिमाचेर नागासाकीचेर घालचे पयलीं कळ्ळें ना. मागीर ते कळून आयलें आणि तातूंतल्यान ही स्पर्धा निर्माण जाली. ह्या स्पर्धेंतल्यान अनेक गोष्टी निर्माण जाल्यो. आमगे बाबाक जो वतालो त्या विमानाक अपघात करून हाडप, होमी बाबा, आणि आमगे कितलेशे न्युक्लियर सायंटिस्ट मेले बी. तर कशें मेले, कितें जालें, हाका कितें तरी कारण आसूं शकता. म्हणजे ह्यो गोश्टी तयार जाल्यो. दुसरी गजाल म्हणल्यार
पीस लवर्स लोक तयार झाले की विध्वंस कितपत जाता आणि कितलो जाता हे जगाक कळून आयले आणि ते कन्नये या प्रकारची एक वातावरण निर्मिती झाली आणि त्या प्रमाणचे थोडे तयार झाले. विकास बाब, आमची ही चर्चा थांबयता आसतना एक म्हाका तुका प्रश्न विचारपाक जाय की सद्याक जरी आमी म्हणले तशें की ग्रावंडाचेर येवन झगडपाचे मनस्थितीक कोण ना तरी आसतना इंडिया आनी पाकिस्तानाचे जर तणाव जाला ते फाटल्यान ऑपरेशन सिंदूर जालें, ताजे पयलीं रशिया आनी युक्रेनाचे भितर झगडी जाली, बाकीचे इवन वेस्टर्नाक हातूंत भितरय अजून ते आमचे गल्फाक भितर अजुनूय तणाव आसा. सो हे सगळे फाटभुंयेचेर हिरोशिमा डे जो जगाक भितर शांती निर्माण जावची आनी शांतीचो प्रसार जावचो म्हणून पाळटात आमी. सो हे आजचे जे जर सगळे आमचे पॉलिटिकल किंवा बाकीची सगळी जर सिच्युएशन पळयलें जाल्यार आज ह्या हिरोशिमा डेक कितलो रिलेवन्स आसा काय म्हणून? पहिली गोष्ट म्हणल्यार कितें जालें की हिरोशिमाचेर बॉम्ब घालचे पयलीं हो विध्वंस कितपत जातले लोकांक खबर नासली, घालतल्यांक खबर ना. मागीर जेन्ना जालें आनी ताजे मागीर पडसाद जेन्ना 20, 25, 30, 40, 50, 75 वर्सां पर्यंत भोगचे पडले तेन्ना लोकांक कळ्ळें की हें बरोबर न्ही म्हणून आनी तातूंतल्यान एंटी न्युक्लियर वॉर हे विचार तयार जाले. पूण जाली कितें, तुजे कडेन आसा म्हणटा म्हजे कडेन आसूं जाय आनी हातूंतल्यान ही स्पर्धा चलत गेली. ही स्पर्धा वायट मार्गाने गेली. वायट मार्गान गेली म्हणल्यार ते करप आनी लिपोवन दवरप, दुसऱ्याक कळपा दिवप ना आनी मागीर तांगे जे कोण पळय मेन आहात तांकां सायंटिस्टाक मारप, असले ह्या गोश्टीचेर पावले. पूण एक गोश्ट जाली की जगाक सेकंड वर्ल्ड वॉराक अशी एक समज आसा की 2 अब्ज लोक मेले म्हणून. ह्या हिरोशिमा आनी नागासाकी बॉम्ब उडोवन काही लोक मेले जरी जाले तरी जो मानव संहार जर चलतालो तो बंद जालो आणि ताजे नंतर जपानान 10 तारखेक शरणागती पत्करली आणि ताजे नंतर मागीर हे एटॉम घालपाचे तयार जालो ना पूण तयार करपाचे अजून चालू आहा. हय, आणि ते जाय पडटा कित्याक की दुसरी नेशनाचे राष्ट्राचे विचार कितें आहा, तांगे लिडराचे विचार कितें आहा हे आमगे विचार समजना. म्हणून आमगेले अटल बिहारी वाजपेयीन बी आमगेले उत्तेजन दिले की एटॉम बॉम्बाची तयारी आमी बी आसूं जाय म्हणून. घालनाय पूण वेळ पडल्यार आमी ताची तयारी आसूं जाय अशें एक विचार आयलो आनी त्या विचारांतल्यान हे सगळी तयारी जाली आनी अनेक लोक पीस लवर जाले. आतां हिरोशिमा जी सिटी आहा ताका पीस सिटी म्हणटात. पीस सिटी कित्याक ताणें एक्च्युअली भोगलें, हिरोशिमाच्या लोकांनी भोगलें, नुस्तें मरून भोगली ना तर 75 वर्सां पर्यंत जे रेडिएशन जालें त्या रेडिएशनान ते भोगले. पूण जपानान आपल्या स्वाभिमानाचेर मात सगळे वापर करून आपूण एक जगाक उंच सरपाची परत उदाहरण दाखयलें. परत वयर सरले राखेंतल्यान वयर सरतात आनी ते स्वाभिमानी असलेच पूण ते ताणें ह्या स्वाभिमानान आनी आपूण प्रयत्न करून ते नेशनाक उंच हाडलें. सो ह्या हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. विकास बाबा, ही चर्चा घडोवन हाडपाचें कारण म्हणजे सद्याची परिस्थिती आनीक तातूंत भितर ह्या हिरोशिमा डेचो रिलेवन्स हो मेन विशय आशिल्लो. एक आमी तुमी म्हणटात तशें की सामर्थ हे फक्त शस्त्र बाळगिरे म्हणून येना, तितलो तूं जर लोकांक आपणायलो जाल्यार ताजे इतलो म्हाका सामर्थ्यवान कोण नासता. बरोबर. सो आतां जेन्ना आमी म्हणजे सगळ्याच जगान आतां एक नवो एक थॉट आयिल्लो आसा की शस्त्रां काबार करून लोक एकठांय करपाचे आनी म्हाका दिसता तशें जर केलें जाल्यार आमी जो म्हणटात आमचे सगळे जग एक जे आमचो हे आसा मोटो आसा सगळे जग एकठांय सगळे मनीस जात म्हणटी एकमेकाचे भाव भयणा हो जो आमचो मूळ सिद्धांत आसा तो म्हाका दिसता जर खऱ्यांनी जर येवपाक जाय जाल्यार आतां झगडी परस शांती हो मार्ग आसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आयचो दीस आसा न्ही तो होच संदेश जगाक दिता, पीस डे. हय, आनीक सद्याच्या आमच्या गोंयाकय बी अशीच शांती लाभू आनी
भारत देशांतूय अशी शांती लाभू इतलें म्हणून आमी चर्चा थांबोवया. देव बरें करूं. आमकां बी म्हाका आपयल्ले बद्दल आनी आमचे तुमकां कळ्ळें आसतलें की हांवें विकास बाबाची वळख करून दिता आसतना युद्धशास्त्रांतले एक अभ्यासक म्हणून हें केल्लें. सो तातूंतल्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें. सो तुमी आयले आनी की म्हत्वाची म्हायती दिली. सो परत एकदां देव बरें करूं आनी आमचे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही.